बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. बामणीनो माय मग असं येवकार तुमकां हे सकाळच्या दिसा हे आल्तारा भोंवतणी एकठांय जावन जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताची कालवाराची भेट आमच्या मोगा पासत आपल्याचेच अर्पण केल्ले आमी परतून ह्या आल्ताराचेर भेटयता. ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. अदीक आनी अदीक आमी आमच्या दिसा दिसपटे जिविताक आव्हानांक फुडो करूंक अदीक आमी दोळार मोवाळ काळजाची जावंक. फ्रांसीस मिरा गुदीन हे आमचे बाब आसत मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन घेवंक. तशेंच मागुया एंटनी गोन्साल्वीस आपलो वाडदीस समारंभता ताचे पासत मागुया. आमची भुरगीं 12वीची आपल्यो परिक्षा आपल्यो एग्जामी करतात तांचेय पासत मागुया. तांकां एक विवेकाचें मन, तांकां बरे भशेन आपल्या पेपर्स आन्सर करूंक देवाच्या आत्म्याची गोठाय आनी उजवाड. आयज फेब्रुवारीचो म्हयनो सोंपता. ह्या म्हयन्याच्या शेवटाक देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया. आनी आयज सांजे आमचे इगोर्जेन हो म्युजिकल कॉन्सर्ट, क्लासिकल म्युजीक तो बरी भशेन जावंक आनी आमची मनां काळजां संगितांतल्यान देवाक उंच उबारूंक आमकां आदार मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे सौभाग्यन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमचे बापा, नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोवाळायेन परतून दिताय. तर हे काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जीण जियोवंक आमकां कृपा दी आनी उर्बेन खोशेन आमकां उर्बेवून जावंक बाबार्थांत गोठ आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी थीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचीं काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याचें पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा,
जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काडीज सर्वेस्पराचेर नांव त्या मनशाचेर शिराप. अरोणांतल्या सुकलेलें तोंड कशें तो, बरें आयल्यार तें पडूंक ताका दोळे नात. अरण्यांत सुके कोंड्यांत जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पाडां उदकांत पावयतल्या बडाच्या देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना. ताचीं पानां सोद्दांच पांचवीं. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगोर तो कदींच रावना. काळीज म्हणल्यार सोगल्या वन घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक तावे. हांव सर्वेस्पोर जोण एकल्याचो काळजाचो ताव घेता. अंतोस करना हांवूच विस्कूट पडयतां आनी जोण एकल्याचे कोन्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाडीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. वावत्या वाडाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस. सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. पूण नश्ट्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावविणी अशें न्हय. तो कोण जाणोय. वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पड. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नश्ट्याची वाट निसोतणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. उद्गार. उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात, तीं सुबागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून फारिजेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच गायांनी बरोवन ताच्या दारवंट्याशी पडोवन आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरून तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची गाय लेवताली. मागीर जालें तें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आटे बिकटे भोगता आसतना
आपले दोळे उबारून अब्रामांक आनी ताच्या गोपांत असलेल्या लाजराक ताणें पयसतान देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दोर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजराक धाड, कित्याक हे उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी अब्रामान ताका म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. आतां ताका बुजोवन मेळटा आनी तूं दोगताय. इतलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुजेशी येवंक सोदीत जाल्यार ताचें येवंक जायना न्हय म्हूण हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमच्या आनी तुमचे मदें व्हडलें पाताळ तिरायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हळें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे वळवळाचे सुवातेर येना जावंक ताणें ताका शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, ताका मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हळें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मौन बदलतले. शिकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवन जालो जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ता. भाव भयणीनो, हें धाकटें देवाचें उतर शुभ वर्तमान आज आमकां जायतें कितें शिकयता. हे दिसांनी आमचे कला अकादेमींत एक गटांतले कॉम्पिटिशन चलता, तियात्र चलता. जायतो लोक येता तियात्राक. जे कितें जेजून सांगलें ताका 2 पड्डे आहात. थिंगा 6-7 पड्ड्यांचो तियात्र, हांगा 2 पड्डे आहात. काय बरें, तुमी आयकलां जाल्यार नियाळ्ळां जाल्यार. पयलो पड्डो गिरेस मनीस आनी लाजर. गिरेस मनशाचें नांव नॉट इम्पॉर्टंट. गिरेस मनीस म्हणटा जेजू, आनी लाजर म्हणटा ताका नांव आहा कोण? भिकारी, ताका नांव घालां लाजर. लाजर म्हळ्यार देव आदार दिता, गॉड हेल्प्स. गिरेस मनशाक नांव ना. गिरेस मनीस तांबडी आंगोस्त्रां घालून जाता. लाजार गाळ जालो आसलो. गिरेस मनीस नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो, लिनन क्लोथींग. लाजराक सुणी येवन ताची गायल येवताली. लाजार भुके नासलो. गिरेस मनीस दिसाच्या दिसाक बरी बरी जेवणां करतालो. लाजार भुके नासलो. गिरेस मनीस मेलो आनी ताका पुरलो. लाजार मेलो आनी ताका व्हरून अब्रामाच्या गोपान दवरलो. This is the first scene. रोकडोच जेजू सेकंड सीन दाखयता. रोकडोच जेजू दुसरो पॅरेग्राफ. कितें? गिरेस मनीस एमकोणांत, लाजार अब्रामाच्या गोपांत. गिरेस मनीस उदकाक वळवळटा, लाजार दादोस आहा.
गिरेस्त मनीस उदकाचे तेंबो घेवंक लालिवन अब्राहम बापा लागीं मागता. तो लाजाराक खुशाल पळयता. आपल्याशी लाजाराक दाळ म्हूण मागता. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना this gospel is a gospel of contrast. दोन भाशेचे. एके वाटेन दादोस, दुसरे वाटेन जायते तरेचे चॅलेंजीस, कॉन्फ्रंटेशन्स. अब्राहम बाबा लागीं मागता, कितें धाड म्हाका धाडिना, लाजाराक संवसारान धाड. म्हजे आनीक भाव आहात, तेय हांगा पावना जावं, उपकार करून धाड. पूण अब्राहम बाब सांगता, ना, धाडूंक जायना. तांकां मोइजेस आनीक प्रवादी आसात, आयकात तांचे. अशी खंय एक गिरेस्त कुटूंब आसलो, गिरेस्तकाय बोल्लोली आसली. सदांच जेवणां, जायतो लोक, रातची भरपूर विस्की, जायती खंय सोयरी दायरी. आनी अकस्मात थंय घरकार मेलो, दोनी हे घराचो मेलो. पूण ही बायल खंय चालूच दवरलें, घोव मेलो, कांय जायना. जायती गिरेस्त काय आसा. आय विल कंटिन्यू वीथ दॅट टायप ऑफ लायफ. घोव खंय पोत्तून ते एक स्वप्नान दिश्टी पडटालो आनी सांगतालो, बाये सोडून दी सगलें, सोडून दी, मागतालो तिचे लागीं. रातची खंय जडेपावटी जागी जावन घामेताली सगळी. घरकार आपल्याक येवन सांगता म्हूण सोड म्हूण. पूण सकाळ जालें म्हणटच म्हणटाली, कोणाक देखला म्हूण कोण जाणा. Because she didn't want to change her lifestyle. She was so used to that living that the husband would appear to her and warn her, change your life. तुझे जिवीत बदल. हांव आसा त्या जाग्यार तूं पावूंक नाका म्हाका. तूं जिवीत बदल. पूण ती दीस उजवाडटोच म्हणटाली खंय, कितें पयलां म्हूण कोण जाणा. हांवें भाव भयणीनो, प्राचीत काळ आमकां एक एकल्याक आमंत्रण करता टू चॅक आवर लायफस्टायल्स. आमकांय तरेतरेचे चॅलेंजीस आसात. आमकांय देव किणान कन्फ्रंट करता. आमची चाल, आमची वागणूक, आमची चिंतप. आज हें देवाचें उतर आमकां आपयता. कितें करूं? जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमचें न्हय. कितलेय देवाच्या आशिर्वादान आमी भरलेली जावं, एट दी एंड ऑफ द डे इट डजंट बिलॉंग टू मी. दुसरे सुवातेर इट चॅलेंजीस मी टू बी मोर कायंड एंड कन्सिडरेट टुवर्ड्स द लेस फॉर्च्युनेट. दुसऱ्या तांय उदीक दोळार मोवाळ काडपाची जावं, दुसऱ्या तांय उदीक उदार जावं, दुसऱ्या तांय जें कितें म्हजे लागीं आसा तें म्हजेंच न्हय, तें सगळ्यांचें म्हूण ओळखूंक आनी उदारपण आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक. जेजू देवाचे गोतीचो आसून कितेंच आपल्याक बाळगून दवरूंक ना. आमचे पासत मनशाचो आकार घेतलो, चाकराचो आकार घेतलो, आमचे पासत खुर्सार मेलो. हे प्राचीत काळांत ही ओपार जी जेजून फारीजेवांक सांगली, आमकांय सांगता. ताचे भाशेन दोळार मोवाळ काडपाची आमकां कोर म्हूण मागुया. भेटवून आमी गायन गावया C26 निर्मल बेट उण्या सोऱ्याची पान 30 आनी 9, C26 पेज 39.
돌아보내 바스로고 가리 보수남 자오냐 이꽃 거룩 제수오리 암자 갈사 집에 꼬다 나하바 마르는 길에 가네 두자 만왕 소르비나 बोनी भावांनो आमचें बलिदान सोरपत वेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. कोण वेळे बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या दोनवणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायले प्राचिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात आवता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोरपदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणांचें तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो तगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरोण ससूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मननाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कावज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. मरून गेल्ले आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. हांगाशी आजीर आसलेल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिजो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया, आमचे बाप्पा. सर्वेश्वरा, सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सुराखतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दीस घाल. ती कुशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. वस्त जेजू आयज आमकां तांबूनासतना दुसऱ्या सवे उदार जावं, दुसऱ्या सवे काकूजार जावंक आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया D12 येतू पान 53 D12 पेज 53. कुशाल मनात खर्चा भक्ती बऱ्या बसून बऱ्याचे कुशाल मनात खर्चा भक्ती बऱ्या बसून बऱ्याचे ये तुझेच आमचे मोहे साज आमकां उतरची Saboriganin masmece Matmiace vorbornaece
कोर तुझे आमचे वरभर बापाक मेळून आमचे गरजो खुशाल मनान काळजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण खुशाल मनान काळजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण ये तू बाबा ये तू भयणी बेगोनी पापा पेल्याक जपून दवरे जीवित जाता मोलाचेर तुकाच भेटू सगळं कसं हीच ती बोजोनातली सोत्र खुशाल मनान काळजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण खुशाल मनान काळजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, तुझ्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचो फोड आमचे जिणेंत तो कसो कर आनी बऱ्या करून तो अदीक थीर जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कांय कलोवणे पयलीं सुवातेर आज सांजे 7 वरांचेर आमचे इगर्जेंत हें क्लासिकल म्युजीक हाचो एक कार्यावळ आसतली 7 ते 8 क्वार्ट तो 8:30 पर्यंत. तांकां संगिताचो आवड आसा, रूच आसा, तांच्यांनी येवं येता. फांकी म्युजिशियन्स, फांकी कंपोजर, बिथोवन, बाक असले फांकी तांचे म्युजीक ती वाजयतली. आमी जाता जाल्यार वांटो घेवचो आनी दुसऱ्यांकूय आमच्यांनी कळूं येता. दुसरे सुवातेर फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आमचे इगोर्जेंत सदां भाशेन सकाळीं 2 मिसां, केरांत मीस आसतलें, शाळेंत भुरग्यांक मीस आसतलें आनी सांजे 5:30 व्यासाक्र आनीक 5:30 व्यासाक्रा उपरांत इगोर्जेंत मीस आसतलें. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश मार्च एप्रील म्हयन्याचे आमचे सांकिस्तीन विक्रेक आसात. मार्च एप्रील 2 म्हयन्यांचे जिविताचो प्रकाश आनीक डेली फ्लॅश तुमच्यांनी घेवं येता. 10 तारखेर आमचे विमेन्स डे, 10 तारीख आयतार पडला. विमेन्स डे लिस्ट दवरलेलें आसा बायल्यान. उपकार करून आपली नांवां घालची. 18 वर्सां आनी अदीक आसलेल्या अस्तुऱ्यांक ही कार्यावळ आसतली. तुमची नांवां गरजेची. पयले सुवातेर जेवणाची वेवस्था करूं, जेवण स्नॅक्सांची वेवस्था करूं. दुसरे सुवातेर तुमचे जोमे करपाक, जोम्यांनी जायते कितें तुमी शिकतलीं ते जोमे करूंक आनी ते जोम्यांक फावो तसले नांव दिवपाक सगळें गरजेचें. जेन्ना आमचे लागीं नांवां आसात, उपकार मागता वेळ काडून आपआपली नांवां दिवची. अस्तुऱ्यांचो दीस इंटरनॅशनल वुमन्स डे 10 मार्च सकाळीं 10 ते सांजे 5 पर्यंत, 10 ते 5 तातूंत मदें
स्नॅक्स जेवण चाव पाणी आमी तुमकां सगल्यांक दितलो म्हणटून वस्तुऱ्यां लागीं मागता आमी वेळ काडून येवया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं तुमची सव्या आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. देवा चल्लो हांव पयस केला. I 3 पान 116 I 3 पेज 116.